मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेपळाचे हेडलायन्स. मुळगाव खणकाम चल्ला परवानगी बगर. गावात खणकाम सुरू जाले उपरांत तांच्या उदरनिर्वाहाचेर जावपी परिणामांचो थळाव्यांक हुस्को. प्रकल्पाक खर विरोध आसून लेगीत चल्ला वावर. पारंपारीक नुस्तेमारांनी दर्यादेगेर चलपी इव्हेंटाक निषेध केल्ल्यान करांजळे दर्यादेगेर बोवाळ. रापणेच्या कामात आडमेळी आयिल्ल्यान तिडकल्यात रापणकार. ह्या कार्यावळीक गरजेची परवानगी मेळिल्ल्याचो आयोजकांचो दावो आशिल्ल्यान वाडलो तणाव. घोग्यांनी पडपी पावसाचो बरोच धुमाकूळ. मोरजे शेतकारांचेर हावळ. पिकांचे बरेच लुकसाण. जायते फावट जाता पळोवनी कोण घेतलो दखल. शेतकारांक पडला प्रश्न. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुळगाव खणकाम संबंधी ग्रामसभेत हुस्को निर्माण जालो. परवानगी बगर कंपनी काम करता असो प्रश्न उपरासलो. गावात खणकाम सुरू जाले उपरांत तांच्या उदरनिर्वाहाचेर जावपी परिणामांचो हुस्को दाखोवन थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. गावात जावपी खणकामाक लागून सैमाचेर जावपी परिणामाविशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. शेत जमीन, खण लीज, शिमो योग्य रितीन सिमांकन करप, घरां देवळां आणि लीज क्षेत्रा भायर शेतां तशेंच शेतकारांक प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवप ह्यो बऱ्याच काळा सावन मागण्यो आसात. तशेंच ग्रामसभेंत कोयराचो आणि खेळां मैदानांचो प्रस्नूय मांडले. मायनिंगेचो इशू हो मेन उखलून धरलेलो, जेणे करून आमच्यो 15 डिमांड्स आहा ते पेंडींग आहा. मेन तितूंतलो मेन म्हणजे आमची घरां देवळां लिजान जी घातल्या ती लिजांतली देवळां काडपा खातीर आनी आमचे बाउंड्री मार्किंग करपा खातीर हो इशू सगळ्या लोकांनी उखलून धरलो. सांगपाची गजाल म्हणजे आयज पर्यंत आमी कितल्योश्योच मिटींग डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जाल्यो, मामलेदारा कडेन जाल्यो, पण अजून पर्यंत हो आमचो इशू सॉल्व जायना. म्हणून हेज्या फुडें आतां कितें चिंतलां आमी, एक रेझोल्युशन घेतलेलें आसा पंचायतीन, ग्रामसभेक रेझोल्युशन घेतलां की ती आमी लेटर करतले आतां डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, PIक. जर 15 दिसां भितर आमचे हे सॉल्व जायना जाल्यार आमी फुल्ली मायनिंग मुळगांवान चलता ते सगळे ऑपरेशन बंद करतले बाय फोर्स. आनी हेचेर जे कितें आहा मागीर ते लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट जाता तेका जबाबदार ही गव्हर्नमेंट मिशनरीज आसतली. कालच्या शुक्रारा आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली. सगळे पंचायत मंडळ, सरपंच, उमेदवार, देवस्थान हे सगळे आमचे लोक आसले आणि जे आमचे जे डिमांड्स म्हणजे आमी जे डिमांड्स घातल्या कंपनी कडेन की खरें म्हणजे आमकां ही पयल्यान पयली मायनिंगूच नाका. आज मेरेन आमी पळयलें मायनिंगे कडल्यान ह्या गांवांतल्या लोकांक कांयच फायदो ना आनी सरकारान ही बाय फोर्स म्हणटा तशी आमच्या हेजेर लादलेली आसा. आयची मुळगांवची ग्रामसभेक आयज आमी एक प्रश्न घातलेलो हांवें की हेंच्यांनी पंचायत बॉडीन 1,35,000 रुपया आमचे गार्बेज कलेक्शन अँड स्टोरेज ऑफ गार्बेज बॅगाक मोडलेलो. जेन्ना आमी ताका विचारलें इनवर्ड रजिस्टर दाखय तेन्ना हेंच्या कडेन पंचायती कडेन इनवर्ड रजिस्टर ना आनी आमकां सांगता की 1,35,000 1,000 केजीची बॅगां हाडली. सो एका केजीक एका बॅगान खंय 40 बॅगां हाडल्या आनी 40 बॅगान 250 बॅगां आसता. सो आयज आमी इन्व्हेंटरी मागली तेंच्या कडेन 5,000 बॅगां उरल्या म्हणजे 5,000 यूज केला. एक वर्सा खातीर हाडलेलो हे तेंच्यांनी स्टॉक. हे 5,000 ऑलरेडी 3 म्हयन्यांनी सोंपलेलो आसा आनी जेन्ना हांकां इनवॉयस कॉपी येयली तेन्ना हेंच्या कडेन स्पेसिफिकली इनवर्ड रजिस्टरान मेन्शन केलें ना कितले क्वॉन्टिटी मेळ्ळा ते कांयच ना, हिशोब ना. ऐकात उपसरपंचाची जाप. 15 का 14 पॉयंट दिले तेंकां, तेंचे कांयच विशय ना. फाल्यांची आमी परत कलेक्टरा कडेन परत एक डेट घेतली, ती आमची लास्ट डेट आसतली आनी कितें करून तेजे ग्रामस्थ आक्रमक जाल्ले आहा. कित्याक एक तर टोटली बंद करची पडटलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक तर तेंच्यांनी फॉरेस्ट जी झाडां आसली वयर ती आख्खी टोटल लॉस करून दवरले. कमीत कमी 1000 तरी झाडां म्हाका दिसता मारली आनी हें केलें सगळें. आनी पंचायतीन आतां तेंच्यांनी सद्या फॉरेस्टाक सायड इन्स्पेक्शन करून फॉरेस्टाचो रिपोर्ट दिवपाचो आसा. ग्रावंडाचें आमी काम तेंकां हलकें ऑनगोईंग भायर आमची पणजीन आसात. एकूच फक्त कॅरी काडच्या उरलें काम हे 110% जातलें ग्रावंडाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. म्हजे घर येवजणेचेर मये ग्रामसभेत बरी चर्चा जाली. फकत वेंचणुके आदीं लोकांच्या दोळ्यार पानां पुसपाक पुरतीच ही येवजण आसा काय कितें असो दुबाव लोकांच्या मनात येवपाक लागला. तशेंच खण, शेतां, जमनी आनी हेर विशय ग्रामसभेत गाजले. पळयात. म्हजें घर म्हणजे फॉर्मां जी तुमी दिल्यात पळय ती फॉर्मां आमी एप्लाय करपाची काय ना. म्हणजे आमचे जे पयलीं प्रोसिजर जाला
सन्नता खातीर थोड्यांक दिल्या थोड्यांक दिवंक ना अजून पर्यंत मागीर ताका काय व्हॅल्यू ना तर तसोच आनी एक प्रश्न तांकां मांडलो की नवीन एमेंडमेंट प्रमाणे 2014 जो कायदो केल्लो कॉन्स्टिट्युशन कायदो केल्लो आसा गोवोरमेंटान तितून आतां एक नवीन फ्रेश एक एमेंडमेंट केल्लेलो आसा की जो कोण कास्तकार आसा कोण कुळागर आसा कोणाचे 1 लाखभर स्क्वेअर मीटर कोणाचें शेत आसा ते शेता जर तो कसयता थंयसर तो उत्पन्न करता तो आतांच करिना 2017 किंवा तशें करूंक ना तेंची पिढीन पिढी करीत येयल्ली आसा जर तेज्या प्रमाणे जर एमेंडमेंटा प्रमाणे तो म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमकां फक्त 5000 स्क्वेअर मीटर मेळटली म्हणून बाकीची खंय गव्हर्मेंटाक जमा जातली ही दादागिरी जाली ही हुकूमशाही जाली लोकांक तुमी गृहीत धरता आणि हे म्हज्या घराचे जुमला हाडून दाखयतात आणि जुमला बीन कोणी म्हटलेले जे जुमला जो फामाद आसा पळय देशाचो अमित शाह आसा पळय तेच जुमलाक तुमी हे जुमला एनावन्स करपाक हाडलो हांगासर ठराव घातला की आमचो आजो पणजो शेतां परत कुळागरां तरी ती आमचेर सरकारान म्हणजे आमच्या सीएमान हेचेर पयलेन दखल घेवची ती आमकां दिवच्यो कित्याक तर आमचे आजे पणजे हे करून येयले जाले म्हाजें घर म्हाका गावलें म्हणटा ती गांव गाय आमची गोरवां गांवांचे गोट्या ते गांव गाय हे आमी आमच्या पंचांनी राखून दिल्लेले आहा ते म्हज्या घरांनी ते जे संदर्भात ती पयलीं तांकां सनद दिल्ली ती सनद आनी ही सनद हेजो डिफरंट कित्याक म्हणून काही ग्रामस्थांनी म्हाजे कडेन प्रस्न उपस्थित केलो त्यांची माहिती हांव डिटेल आमच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन वचून हांव इन्फॉर्मेशन घेतलो आनी मागीर तांकां हांव नेक्स्ट ग्रामसभेक ते हांव प्रस्न तेंचे कडेन मांडटलो मायनिंगचो कितें तरी विशय आनी मायनिंग संदर्भात जालें की तेंची जी आमचे शेतकार भावाचे थोडे कॉम्पिटिशन दिवंक ना आनी दुसरे आमचे कामदारांक लोकल आमचे भरती भायले घेतात तेन्ना त्या संदर्भात तेंची जी मायनिंग एनओसी दिल्या जर तर आमकां तो सहकार करिना तर ते एनओसी रिवोक करची अशी आयचे ग्रामसभेत हो प्रश्न मांडलो गोवा 365 खातीर महेश गोयकार मनीषा जाधव आनी अरुण नायक घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो पारंपारीक नुस्तेमारांनी दर्यादेगेर घडपी इव्हेंटाक निषेध केल्ल्यान करांजळे दर्यादेगेर बोवाळ जालो रापणेच्या स्वच्छ कामात आडमेळी येतात असो दावो तांणी केला मजगती कार्यावळी खातीर गरजेची परवानगी मेळिल्ल्याचो आयोजकांनी सांगिल्ल्यान करांजळे दर्यादेगेर तणाव वाडलो करंजाळे दर्यादेगेर एक इव्हेंट कंपनीक खाजगी कार्यावळीचे आयोजन करपाक थळाव्या नुस्तेमारांनी एकठांय येवन आडायले रापणेच्या स्वच्छ कामांत आडमेळी येतात असो नुस्तेमारांचो दावो आसा जाल्यार कार्यावळी खातीर गरजेची परवानगी मेळिल्ल्याचो दावो आयोजकांनी केला हो विशय घेवन करंजाळे दर्यादेगेर तणाव वाडलो एक दिसांनी आमी एकल्याक राखून येता आनी ते आमकां तर एक दिसान दवरूंक मेळना जाल्यार आमकां दवरपाचो कायदो ना तो गव्हर्मेंटान हें केला तांकां दिला परमिशन घेयना तुमी कोत्ता आमी आमचे आहा न्हू लिडर आहा न्हू त्या कडल्यान तुमी चालले परमिशन दिलेले दिना आमी दर्याकूच आमचे पोट भरून 7-8 दिसांनी तो आमच्या हाडले ना हे करपाक ताका सांगलें हिंगा तुका हिंगा कोच करून तुका दिवचें ना कित्याक हिंगा आमचे 19 रांपणे आमचे चडटा तेवूय जाल्यार आमचे डे बाय डे आमचे रांपणे चलता तुका हिंगा करूंक मेळचें ना यू गो सम अदर बीच बांबोली बीच नॉर्थ गोवा नॉर्थ साउथ गोवा कितले बीच आहा हिंगा वचा मरे तुमी हिंगा कोण नाका कित्याक आमची एक्टिविटी डेली चालू आहा हिंगा आतां काणकोण टू मोबो टू मोरजे कालांगूट हिंगा होकोते आनी वेलसांव हे हिंगाचे 2 रांपणी चलता हे फिशरी डिपार्टमेंटाक खबर ना हे फिशरी डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा हे कितें म्हणटा हे सगळे आतां हे भायले कोण पळय येता हे पळय एक्टिविटीज कोत्ता स्पोर्ट्स कितें कोत्ता हे वयल्या मनशांक मेवता हे वयल्या मनशांक मेवता तेंची बॉल्सां बोत्ता ते आमी लोक म्हूण ते कोर म्हणटा तांकां बट ते कडेन एक रिटर्न ना म्हणटकच आमी आहा मरे हिंगा आमी जियेता हिंगा आमच्या भुरग्यांक कोण पोसता पुलिसांक पळयलो आतां पुलिसांक फोन मारला हिंगा म्हणल्यार कितें चलता ते म्हणलें तुमी एक्शन घेवपाचें आतां
हिंगा विदाउट परमिशन आमचें घेवन तुमचो हें करता. आमी दुसऱ्याच्या गांवांत गेले आमकां एका हॉटेलार बसल्यार 2 मिनटान भायर धांवून जाता मरे. आनी आमची आतां डेली एक्टिविटीज आतां तेजी रांपण म्हणून आमकां नशिबान एक पाटी कितल्या पयशांचे पडटा तुका पयशे सांगना आमी कित्याक आमकां लॉट पडटा. कारण जाल्यार तुमी आयकलां. आनी हे तर आमकां सांगनासून तरी एक्टिविटी तर गव्हर्मेंट हाका दिता करपाक जाल्यार आमचो आनी फायदो कितें आहा. दो दिन दिला खाल्या आनी येतले पैसे दिता पैसे कोणाक जाय आमकां. GCM-CSA परमिशन है, कलेक्टर ऑफिस को हमने दिया, उन्होंने सबको दिया है. ठीक है, नहीं दिया अलग बात है. परमिशन दिया है कि आपने अप्लाई किया है. कलेक्ट नहीं, परमिशन मिला है. ठीक है, और यहाँ से सबसे पहला हमारा परमिशन मेरा फोन सर आप बोलो आप. हाँ बोलो फोनाचे परमिशन ये इवेंट आपका है. वी हैव ऑल द परमिशन फ्रॉम गोवा Coastal Zone Management Authority. Right, we are taken. Collector office we have taken. Police we have informed, right, that we are doing this event. And, Captain of Ports we have taken. Captain of all the people here that this event is going. Okay. Tourism we have told, right, that we are doing this thing, right. So return permission है आपके पास. कहाँ पे? टूरिज्म का नहीं है, हमने अप्लाई किया था. टूरिज्म का नहीं है, ये प्रॉपर्टी टूरिज्म के. हाँ, टूरिज्म ये प्रॉपर्टी जो है ये 3 लोग का परमिशन देता है. एक कैप्टन ऑफ पोर्ट्स का है वो हमने ले लिया. एक GCM पोर्ट्स आपने दे दिया. हाँ, परमिशन दे दिया कि COP ने आपको. हाँ दिया परमिशन. अलाउ करो. फिशरी ने दिया. फिशरीज की जरूरत ना. फिशरीज का नहीं है. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी. आपने इधर लोकल फिशरीज को नहीं बोला. कोस्टल में आपने बात नहीं किया था. 1 लाख रुपए का वो भी दिया, फीस भी दिया है टू गेट द परमिशन. वो भी दे दिया. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सरकार म्हणटा शेतां कसयात, आत्मनिर्भर जायात, पूण शेतकारांक बऱ्याच आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. मोर्जी वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला. व्हड पावसाक लागून तांकां बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें. संबंधीत विभागान दखल घेवपाची मागणी नेट धरता. जायते फावट फकत पळोवनी जाता आनी फुडें खंयचे कडेन कांयच ना. शेतकारांनी करप तरी कितें? कितलो तेंप कळ सोंसपाची? दर एक शेतकाराचो प्रस्न. हेंची हालत पळया. हांकां त्रास कितले केले रे. आज जाणट्यांनी आज जी कोणाची शेती आसा एग्रीकल्चराची आज शेती करून आज तांच्यांनी घामा कश्टान काम करून आज तांच्यांनी वेर केलो जाल्यार आज तुमची मिशिनां एकूच काय म्हणटा. हे उदक पळय रे. आज मलेरिया जातली. हेचो जिवन गबार जालो. भुके पोटाचो जिवन गबार जालो. ही मलेरिया जातली. लुकसाण जाली. घरबाई तांकां कोण भरतलो. सरकारान जाता तितले बेगीन हेचें लक्ष मारचो. ते जाले एग्रीकल्चरचे येवन शेतां पळोवन गेल्या की खरें तांकां लुकसाण जालां वो ना तें. आनी तुमी सांगता तांकां बाबा हे लुकसाण जालां ना तें तुमी रिपोर्ट केल्यात रे सरकाराक. व्हिडिओ काडून येल्यात. खंयच्या गांवांन येवन तुमी रिपोर्ट काडल्या. पेपरार तुमी डिक्लेअर केलें तें करूंक ना. म्हाका एक सांगता बावड्यांनी कितें करचें तें तुमीच सांगा म्हाका. हे हालत पळया रे. ही देवान पोटाक ही मरे भुकेल्याक जेवण दिलां. तांदळ्याक उदक केलां. म्हणजे आज जेवणाची तुम्ही आज परिस्थिती पळयार कितें करून सोडल्यात ती. लवकरच तुमकां एकूच विनंती आसा तुमच्या सरकारा कडेन. आनी हे मोर्चेचे सगळ्यांक शेतकरी जाले ते एग्रीकल्चर आसा सगळे रस्त्यार येवन दर आमी आवाज करचो. आवाज तर करिना मोने भाशेन रावलो जाल्यार तो मोन्याक फायदो पडटलो. लोक कितें करतात ताका आधार ना. तेंचे घेवन बावडे लोकांचे ते ओपतात. ताका सरकारान तांकां तेंच्यांनी आधार करचो. सारे बिरे येता तुमी स्कीम केल्यात कित्याक येता. हे तर आमचे हे नॅचरल हे पोटा खातीर करता म्हणून आयज आमचे अशें उरले. अशें पावस पडलो आनी सगळे हे गेले बुडान गेले. बरे शेत जावन येयल्ले म्हटले आतां ते लुवपाच्या टायमार सगळे कुसोन गेले पावसान पडले.
आनी अशें कितें सादारण कितले तूं उपा आसला? हांव उपता धा कुडवाचे बी आनी ह्या वर्साचे आतां उपलेले कितेंच ना भितर सारखे सगळेच गेले. कांयच ना, कांयच पुसले पुसले सगळे. मशीन सुद्दां येवंक ना आनी पावंक ना अजून आनी मशीन घालता सारखे लुपा सारखे भितर कांयच ना, सगळेच गेले. सगळेच कुसान गेले. तर कितें तरी सरकारान आमचेर कितें तरी पळोवपाचें आनी ते लक्ष घालपाचें उपाय नुकसान दिवपाचें. कितले शेत उपता? आमी खूब उपता शेत आमकां कमी ते 17 ते 18 खणी भात जाता. 17 खणी. अशें केन्ना जाल्लें लुकसाण बी? केन्ना लुकसाण जालें, ही फर्स्ट टायम लुकसाण जाल्लें. लुकसाण भरपाई दिवपाची. का तूं दुसरे कोणाचे करशात? हांव दुसऱ्याचे करता, म्हाजेच ना अशें दुसऱ्याचे. आनी खंडाक करता. आनी हे डिपार्टमेंट जे पळोवन गेले? हय, येवन गेले ते. कितें सांगले? तेंच्यान सांगले 114 लाया आनी कुशी कार्डाची झेरॉक्स लाया. आतां तुका भाटकाराचे लावपाचे लागली तशें? तशें नासतलें म्हाजें भाटकाराचें. तुजें लुकसाण आतां गावचें ना तर सरसकट दिवपाचें म्हणटा तूं? सद्याक कितें जालां गोंयांत जे कोणाक बाबा इंट्रस्ट आसा, कोण पोटाक लागून शेतकारी काम करतलो, एग्रीकल्चर आयज माडा एक माडाय आसा, सूर काडटलो रेंदेर आसा. सरकाराचो एक कितें आसा, एक विनंती आसा की जो कोण तुमी सांगता तेजे कुर्ची कर, ते तुमची चुकीची गोश्ट आसा. हांव मोगान तांकां एक दान करता की तुमी जाता तितली वर्सां तुमी चलोवचे, जेन्ना तुमचे कडेन जायना तर तुमकां आमी ते पत्ते आमकां दिवचे म्हणून. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंजने दर्यादेगेर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम चल्लां. ह्या कारणाक लागून थळावे खंतीत आसात. अजून ते काम सुरू जावंक ना, हाका लागून संबंधितांनी थळाव्यांसयत दर्यादेगेर पळोवणी केली. कांय दिसा आदीं अंजूण दर्यादेग वाठारांत बोवाळ जाल्लो. दर्यादेगेर रिटेनिंग वॉल बांदपाच्या बातमेन लोकां मदीं हुस्को निर्माण केलो. रिटेनिंग वॉल येयली जाल्यार दर्यादेगा सयत लोकांकय व्हडा प्रमाणात त्रास जातलो. हाचेर सोक्ष मोक्ष लावपाक लागून थळावे एकठांय आयले. संबंधितांनी हाचेर दखल घेवन पळोवणी केल्या, पूण अहवाल येतकच कळटले. ठरयल्ले प्रमाणे आयज इन्स्पेक्शन आहले 4. सो आयज आमचे सगळे पंचायत मेंबर जशे आमचे डेप्युटी सरपंच आहा, जेका आयज ते इन्चार्ज आहा पंचायत, ती सगळीं जाण तशें आमचे थोडे गांवचे भुरगे येवन आयज इन्स्पेक्शन केले आमी. थंय तेंच्यांनी बांदकाम अजून पर्यंत WRDन कांयच करूंक ना. ते हें कितें म्हणटा ते ट्रेंच मारलेलो आहा. सो जर ट्रेंच मारला तेजे सगळे मेजरमेंट बीन आमी काडला. जे कितें म्हणटा ते सिमेंट वर्काचे अजून पर्यंत कांय ना. तशेंच आमचे ते कितें प्रॉपर्टीन तेणीन जर कितें वायलेशन केला तेजे सगळे हे घेवन आमी गेले. आतां तेजे आनी एक फाल्यां परवा म्हणसर आमी तेजे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा तो कितें ते दितले. हांव रणजीत पार्सेकर, येवकार तुमकां. सो आनी आमी आयज अंजनान येयल्या बिचार जो सर्वे नंबर आहे जो तुमी जाणा आसतले, इश्यू जाल्लो सर्वे नंबर 41/3 सो आयज पंचायतीचें इन्स्पेक्शन आसलें अंजना पंचायतीचें इन्स्पेक्शन आसलें आनी आमी पंचायतीन आमचें इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. आनी आमी मागता आमचे पंचायती कडेन की तुमी हे जे इन्स्पेक्शन आयज केला तेजो बरो रिजल्ट दिवपाचो आनी तो रिजल्ट आमच्या गांवच्या हितूआ खातीर आसूंक जाय. कित्याक हे जे डिस्ट्रक्शन जाता जे सफर करतले आमचे विलेजूच सफर करतले आनी हो जो बीच हा हो डिस्ट्रॉय जातलो तर बाकीचे वेगवेगळे गजाली आसतले हेजे बद्दल. सो आनी आमचे हांगासर जाण आसा हे लोक आमचे थोडे गरोवपी येताले आनी कितें सगळे सगळे लोकांनी आमचे ब्रीफ केलेले हाज्या पयलीं बीन. आनी आमी आमच्या पंचायतीक एकूच मागणी करता की तुमी आयज जे इन्स्पेक्शन केला जे सर्वे नंबरार ते तुमी बरो रिजल्ट दियात. आनी मागता आमचे लोकूय तुमच्या वांगडा आसतले. तुमी जर बरो स्टेप घेवशात लोकां खातीर जाल्यार आमचे गांवचे लोक हे आहा तुमच्या वांगडाच आसतले. अशें जावंक नाका की फाल्यां तुमी कितें रॉंग स्टेप घेतले आनी तितून लोक हर्ट जावंक जायना, आमी बीन हर्ट जातले. कित्याक हे अशें खंय जावंक जायना. सो देव बरें करूं. जो इश्यू ह्या काय 2-3 दिसा जाल्लो आयज तेजे इन्स्पेक्शन आसलें पंचायती येयल्ली
आणि हे आमचे लोक येयल्ले. सो आयज पंचायतीन आपले काम केलेले आसा, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलेले आसा. सो आमकां पूर्णपणे खात्री आहा की पंचायत आपलो कायदो आणि पंचायत हो जो इन्स्पेक्शन केला हो रिजल्ट गांवच्या हितवाक लागून आणि गांवच्या बेनिफिटाक लागून आणि गांवचे जे निसर्ग जे नॅचरल ह्या आमचे लँड आसा, नॅचरल ब्युटी आसा ती प्रोटेक्ट करतली म्हणून आमकां आश्वासन आसा आणि आमकां खात्री आसा की पंचायत आपले काम पूर्णपणान गांवच्या हितवानूच दितली आणि रिजल्ट कितें तो आमकां गांवच्या हितवानूच मेळटलो म्हणून इतली आमकां अपेक्षा आसा. देव बरें करूं. पंचायतीन आतां इन्स्पेक्शन केलां, कितें ऑब्जर्व केलां, कितें नोटीस केलां? न्हू ते ऑब्जर्व कितें केलां ते पंचायतीनूच केलां न्हू. जो मेजरमेंट केला ते सेक्रेटरी आणि ते पंचायतीचे क्लार्क आनी तो पिवन करतलो ते आमकां काय खबर. आता एनालायज केल्या प्रमाणे थंय हा खणलेले आणि कळटा रिटर्निंग वॉल बांदपाक हे केला म्हणून आणि बाकी तर रिटर्निंग वॉल अजून झालेली ना पण पळोवन ते कळटा की पंचनामाचे रिपोर्ट येयले आमी तुमकां सगळे अपडेट जाता. कित्याक आमी आतां सध्या जे पयला पळय ते सांगूंक शकता पंचनामा रिपोर्ट येवनी आणि आमी मागता की आमच्या पंचायतीन बरो रिजल्ट येवनी आणि गांवा खातीर दिवनी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या सप्तकाच्या सुरवेक कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. गडगड वीज आणि खर वाऱ्या सयत पावस पडटलो. हवामान विभागान मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. राज्यांत पावसाचो नेट चालूच आसतलो. मळबांत कुपां दाटतली जाल्यार कांय सुवातांनी वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी तापमान थंड आसतले. दनपारां तापमानांत उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. सोमारचे चडावत आणि उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. फुडले 2 दीस येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावसाक गडगड आणि विजेचो सांगात. घोळटले खर वारे. मळबांत दाटतली कुपां. वत पावसाचो खेळ. तापमानान थंडसाण. सोमारचे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या अच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसा.